Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोविड-19 लागून सोपिल्ल्यांचो आंकडो ब्रेस्तारा 19 तेकलो. न्यू वाडे वास्को 55 वर्साच्या बायलेक कोविड हॉस्पिटलात मरण आयले. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनावेल्या महालक्ष्मी बंगल्यार बंदोबस्ताक आशिल्लो एक पुलीस कोरोना पॉझिटिव्ह. त्याच्या संपर्कात आयिल्ल्या सगळ्यांची चाचणी. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यांनीय टेस्ट करून घेवची. आणि वो कोरोना म्हणटा तो भिवपाची गरज ना न्ही. आज कोरोना मुख्यमंत्र्याच्या घरान पाविल्लो आहा. ऑफिशियल रेजिडन्स मुख्यमंत्र्याच्या घरान तांचो पुलीस एक इन्फेक्ट जाल्लो आहा. सो दॅट मिन्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टू गेट हिमसेल्फ टेस्टेड. कित्याक ही मे बी मेकिंग गोवा अनसेफ. ही एक्चुअली मेड गोवा अनसेफ. हे सगळे ट्रक ड्रायव्हर जे मायनीचो ट्रान्सपोर्ट करपाक हाडले तांकां हाडले, मागीर टुरिझम हाडले, क्वॉरंटायन टुरिझम करपाक, आनी आज तो आपूण खुद्द भोवून ही मे बी मेकिंग गोवा अनसेफ. सरकारान शुक्रारा, शेनवारा आनी आयतारा 3 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केला खरो. सरकारान शुक्रार, शेनवार आनी आयतारा 3 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केला. ब्रेस्तारा सांजे उसरा ते विशीं गायडलायनी आयल्यो. कितें चालू, कितें उक्ते, कितें बंद, तसो सगळो गोंधळच. अत्यावश्यक सेवा सुरू आसतल्यो. रेस्टॉरंट, टेक अवे बंद. टॅक्सी सेवा सुरू आसतली. गॅस्ट ना अशी हॉटेलां बंद. उणे कर्मचारी घेवन अत्यावश्यक सरकारी खातीं उक्ती आसतली. पालिका, वीज, भलायकी, उदका पुरवण आनी हेर अत्यावश्यक सेवा दिवपी खात्यांचो हातून आस्पाव आसा. बँको उक्त्यो आसतल्यो. फार्मा आनी हेर उद्देग सुरू आसतले. बांदकामां सुरू आसतलीं. शुक्रार, शेनवार, आयतार लॉकडावन. मात तो आनीक वाडत म्हूण हुस्क्यान बेठीच लोकांची भुसारी, भाजयेच्या दुकानांनी झुंबड आनी लायनी. चिकन सेंटरां धरून भुसारी सुपर मार्केटाय फूल. म्हाल आदेसा भितर काबार. परत सप्लाय सोमारा. तेन्ना लोकांचो हांगासर लॉकडावन फाल्यां आयज आहा सोम बंद. तेन्ना आमच्या सीएमान प्रमोद सावंतान हें बरें केलां आनी सगळ्या लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा. तेन्ना लॉकडावन केलें तें बरें केलें अशें म्हणून आमकां पब्लीक सांगता आनी आमी खूश आहा लॉकडावन केलां म्हणून. फाल्यां आमी नुस्तें हाडची ना. फाल्यां बाजार बंद. लॉकडावन आहा तितले दीस आमी बाजार बंद दवरतली. कित्याक आमी लॉकडावन केलां हें सीएमान म्हणून आमी खूब खोशी जाल्या. आमच्याच हेल्थाक लागून सगळें हें सीएम बरें करता आनी आमी खूश सारकी. मजगती गोवा मुल्की सेवा आयोगान वेगवेगळ्या खात्यांनी पोस्टां खातीर CBRT एग्जाम फुडें धुकल्ल्या. आतां टेस्ट सप्टेंबरात दवरल्या. Yeah, so the public GPSC had scheduled to conduct a computer-based recruitment examination for various posts that they advertised in the last 3-4 months, and it was to be done on the 1st and 2nd of August. Unfortunately, with the COVID outbreak and the cases that have been increased, we also received some representation from the candidates who were answering, so we have decided to postpone these exams. Tentatively, maybe sometime in September. But the whole logistic arrangements to conduct this exam takes us a good 1.5 to 2 months. So having postponed this in August, we will try our best to conduct it in September, provided the pandemic subsides and the situation is under control. केंद्र सरकारच म्हणटाले कोरोनाची साखळी तोडटले जाल्यार 14 दिसांचो तरी लॉकडावन जायच. गोंयांत 3 दिसांच्या लॉकडावनान कितें जातलें काय म्हूण प्रश्न. काल चीफ मिनिस्टरान लॉकडावना खातीर आव्हान सगळ्या गोंयकारांक केल्लें आसा की शुक्रार, शेनवार, आयतार 3 days has to be a lockdown आणि जनता कर्फ्यू from 8 PM to 5 AM काय 6 AM up to 10th of August. मुख्यमंत्री आमच्यावर कित्याक खेळटा, गोंयकारांच्या जीवनावर कित्याक खेळटा तो म्हाका अजून पर्यंत कळना. आय रियली डोंट नो द सायन्स बिहायंड द चीफ मिनिस्टर टेलिंग की 3 दिसाचो लॉकडावन करपा जाय. हांचोच केंद्राचो सरकार म्हणटालो की टू ब्रेक द चेन सायंटिफिकली 14 दीस जाय. 2 महिने आमकां घरा दवरले. वास्को आदींच लॉकडावन कित्याक करूं ना काय म्हूण विजय न्यायालयान चवकशी मागता. पूण आज गव्हर्नरान, गोंयच्या गव्हर्नरान दाखोवन दिल्लें आहा की आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा काडटात फटींग. ही इज अ हॅबिच्युअल लायर, अ पॅथॉलॉजिकल लायर. दिस हॅज बीन एक्सपोज्ड बाय द गव्हर्नर सत्यपाल मलिक जी when he has clearly said that जी वस्त जावंकूच ना ती दुसऱ्याक एट्रिब्यूट करून भायर तो स्टेटमेंट सांगता. हाजेर प्रश्न पडटा आनी हांव एक डिमांड करता की ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. वाय वास्को वॉज नॉट लॉकडावन.
हो लॉकडावन तुजो आसतना वास्को मुख्यमंत्री लॉकडावन करूंक सोदना, कित्याक अडानीचो कोल आनी दुसरो सगळो आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन हो एकूच ताजो फोकस जाल्लो आहा, ताका गोंयच्या जिविताचेर पडूंकूच ना. कुंकळे आयडीसीत 2 युनिटांनी मेळून 30 कोरोना पॉझिटिव्ह. युनिटां बंद करात म्हूण अर्ज आसतनाय खंय ती बिंदास चालूच. फाटल्या 3 दीस पयलीं ह्यो ज्यो इंडो स्पिरीट आनी ग्लोबल स्पार्क ह्या 2 कंपनी भितर कोरोना व्हायरसाचे पेशंट आमकां आढळून मेळिल्ले पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्यो ते इमिजिएटली आमी कंप्लेन केले आनी ह्या दोनी कंपनीक क्लोजर करचें म्हणून आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर तशेंच डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे चेअरमॅन अजित रॉय हाच्या कडेन मागले आनी ताणें इमिजिएटली ही 8 तारखेर ताणें ही ऑर्डर काडली आनी ही ऑर्डर 8 तारखेर काडली, पूण ती डिस्पॅच जावपाकच तांकां 2 दीस लागले. कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा ह्या कलेक्टराच्या ऑर्डरीक सुद्दां हे व्हॅल्यू दिना. अधिकाऱ्याची जी ऑर्डर आसा ही ताणें टॉयलेटीच्या डस्टबिनात उडयल्ली आसा. सो हेचो आमी निशेध करतात कुंकळकार आनी हाजेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन जावपाक जाय. त्याच बरोबर आमचे कुंकळकारांचे कांय डिमांड आसात. ते डिमांड म्हणल्यार आमकां हिंगा कोरोना व्हायरसाचे स्वॅब टेस्टिंग जावपाक जाय ह्या आयडीसी भितर. त्याच बरोबर हिंगा लोकांचो आनी एक डिमांड आसा की हिंगा कोविड सेंटर जावचें म्हणून. प्लांट चालू है, फैक्ट्री चालू है, फैक्ट्री चालू है. कौन सा फैक्ट्री हो? ग्लोवर इस्पात. तुम क्या काम करते हो? चार्जिंग में हम लोग का खाली जो ये है मसाला वगैरह का गाड़ी वो खाली करने का रहता है, बाकी और कुछ. हांगासरली एकटी बायल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान स्विपर म्हणून कामाक वयताली. तिच्या कारणान हॉस्पिटलान जेन्ना ती हांगासर आयली ती मागीर तिका चॅकअप जेन्ना केलें तेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळें आनी तिका पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत 4 दिसांनी मागीर आमी सगळे हांगासर 22 जाणांक हांगासरले कुचेलच्या जाणांक चॅक केले. तर ती धरून टोटल 14 जाणां पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. तशेंच आनीक सायडीक एक घर आसा तितूंतले आमी 13 जाण पयर चॅकअपाक धाडला हें करून आजून रिपोर्ट येवंक ना. आनी आमी गव्हर्मेंटान ऑलरेडी हांगासर आतां कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.